हाय नमस्कार सक्कड युथ ऑफ JSB ऑडियन्सांक स्वागत. आज आमगेल्या कार्यक्रमांतू चाइल्ड आर्टिस्ट जावन आशिल्ल्या धनश्री प्रभू त्यांनी आमगेलो आसाची, त्यांनी लेडी तबला आर्टिस्ट जावन आसाची. आज आमकां मस्त तांगेल बगे आमकां सांगू आसाची. तांकां स्वागत. तुम्ही कितले प्रायर देखून तबला वाजू स्टार्ट केले? मला मी गेला आ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಮೇ ಸಗಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಬ್ಲ म्हणू आमकां ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಸ. सो मिगेला आ ನಮ್ಮ मिंग स्टुडंट्स मिगेला अण्णाक शिकयतना तांगेल पळोवन आ परे वाजूचे सूर केले. तेन्ना हांव आयकत आशिल्लें मस्त. मागीर 5 वर्स म्हणटन सिरियस जावन प्रॅक्टीस करून समा वाजूचे सूर केले. आता खंयचेय कार्यक्रम स्टार्ट करता जाल्यार गणपती देवाक उडगास काडटाची आमकां खंयचेय एक बोल वाजून दाखयत की. हांव गणेश पुराण वाजीत आसा. हे आमी गेल्या अन्नाल गुरू जाल्याला पंडित ओमकारनाथ गुलवाडी यांनी कंपोज केलेला. सो हांव तुमकां वाजून दाखयत. दगतित कर्दतित कतित तगनता शिवशंकर सुत उमानंदन सिद्धि विनायक श्री गजानन कत्तित कर्दतित कतित तगन तगतिट कत गदिगन लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश गणपति जगत रक्षक आदित्वं प्रणामधा 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 ओम आदित्वं प्रणामधा 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 ओम आदित्वं प्रणामधा प्रणामधा प्रणामधा. भारी छंद कोण वाजिला धनश्री. तुम्ही सांगेल वरी तुम्ही आनम्मा लगी शिकता आशिल्लेंची म्हणून फस्ट कोण तुका शिकयला? अण्णान की अम्मान की अण्णान की? फस्ट दोग्गाने आ नಮ್ಮನ ಮಗ ಶಿಕೈರಲ್ಲ. मागीर म्हाका ಗೊತ್ತನ तिलपरे असले मी अण्णाला नेमको जावा. अण्णाला. तुम्ही दोघांनी शिकताना लढाय आणि जत की तू आणि अण्णान? वय मस्त लढाय जात. मला रे एकाक पाटी तागेला अशी हा वाजितना तो आमी गेला लढाय मारते. हा मी गेला ताण वाजितना हा तागेला लढाय मारते. आमगे घरा तबला विषय मात्र लढाय. तू कोणाक पळोवन शिकू का म्हण मन येयलें? कोणाला ऐकून? आम्ही म्हळ्यार मिगेल अण्णान दवरचे आशिल्ले रेकॉर्ड. म्हळ्यार पंडित कुमार बोस आनी पंडित आनंद चॅटर्जी हांगेला. सो तांगेल पुरो आयकून आयकून आमी तांतूल कसं स्टफ आसलो त्या घेवन आमी वाजूच्या. मिगेल अण्णा वाजयत आशिल्लो तेन्ना तागेला लागून शिकून मागीर हांव वाजूचें आशिल्लें. तो वाजयता हांवूय वाजूं. मागीर तूं तबला सोड विंगड खंयचे इन्स्ट्रुमेंट वाजयत की? तबला सोन हांव फस्ट तबलो वाजिना आशिल्लो. फस्ट मंजिरा वाजयत आशिल्लो हांव. सो मंजिरांत हांव मस्त आर्टिस्ट कंपनी फस्ट केलेला. मागीर तबलान तो फस्ट मंजिरा परफॉर्मन्स केला. फस्ट तबला खंय परफॉर्म केलें तूं? फस्ट तबला परफॉर्म केलेलो म्हळ्यार आमगेल्या देवस्थानांत तो. म्हळ्यार आमी केन्नाय जिर्णोद्धारा दुखून आमी देवस्थानांत भजन करता आशिल्ले मिगेला आमी फूल फॅमिली. सो ते भजन करता करता धैर्य येवन मागीर हांव फस्ट वाजयलेलो म्हळ्यार संगीत समारोह पंडित भीमसेन जोशी संगीत समारोह राजांगणात जालेलो. सो ते वाजयलेलो हांवें. मागीर फस्ट तबला सोलो वाजयलेलो म्हळ्यार हांव मणिपालांत तो विश्व कोंकणी सम्मेलन जालेलो. सो थंय हांव फस्ट फूल फॅमिली आमी तबलो वाजयलेलो. फूल फॅमिली तबला सोलो आशिल्लो. आतां प्रोग्रामांनी आपयतान तुका आतां बिजी आसल्यार तूं तुगेल्या अण्णाक की तुगेल्या अम्मा तूं सांगेत तेश कशें न्ही? मिगेला अण्णाक म्हळ्यार आतां ऑफिस वर्क आशिल्लें निमित्त ताका प्रोग्राम येयले पळय तो आमकां शफल कोन्न दिता. तुमी आमी तशें आमी कोणीपणी वतात. एग्जाम आनी कसं नाही दिला की तू? वय हांव तबलान तूं ज्युनियर ग्रेड एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड वय कर्नाटका बोर्ड. कर्नाटका.
तू आता कसं शिकतास एज्युकेशन? आता हांव 10th स्टँडर्ड बेझंट स्कुलार शिकतास बेसिक. आनी हांव कर्नाटका बोर्डार तबला एग्जामिनेशनान म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळास. ओके, व्हेरी गुड. तशीची तुका तबलानी 10th कशी मॅनेज करता तू? 10th म्हण एक काय बయ్యే कोर्स कसं ना मला सुलभ आसा. म्हळ्यार आमी खंयचे ट्युशनांनी वचना तिला आमी घरकाट शिकताय मेघल अण्णा आनी हांव तशीची. सो मागीर कसं म्हळ्यार म्हाका मॅथ्स शिकोवच्याक मेघल एका बापा माले काम केलें ती टिचर म्हाका शिकयता शाळेनी काम करता. तेन्ना ती म्हाका शिकयता. मागीर आमी एग्जाम येता म्हणटाना आमकां प्रोग्राम आसता त्या टायमार. तेन्ना आमी फूल दिवस एक मस्त एक म्हयने फुडेंची आमकां एग्जाम आसा म्हूण कळटना एक प्रोग्राम आसा म्हूण कळटना आमी फस्ट ताका शिकून दवरताच. हय मागीर एग्जाम टायमार प्रॅक्टीस आनी करता की तू की एग्जाम? हय एग्जाम टायमार हांव प्रॅक्टीस करता. ता म्हळ्यार एग्जामात शिकून थोडें मायंड फ्रेश करता म्हणटाना तबली प्रॅक्टीस करची. तबला, व्हेरी गुड. तशी आता प्रॅक्टीस करतना तू तबला फस्ट प्ले करतना तुका साऊंड येत तशील की सान आसता? फस्ट प्ले करतना साऊंड येना आशिल्लें. मागीर आमी प्रॅक्टीस करून मागीर आमकां वाजयता साऊंड त्या साऊंड येतना तुका इंट्रस्ट गेलेलो? हय आनी चड ना तशें कांय ना, प्रॅक्टीस करता ना. सो आमी प्रॅक्टीस करता मागीर आमकां इंट्रस्ट येता आनी खंय चड करता कसन विंगड शिकू का. आतां हांतूय मस्त मॅथ्स यूज जाता न्हू तबला मारतना मॅथ्स. हय बोल्स आनी आमकां सांगेत की आमी तबलान तूं पुरे ताळेक कॅल्क्युलेशन म्हूण आसा. सो त्या ताळेक प्रकार आमी बोल करतना आमी कॅल्क्युलेशन करची. सो थंय आमकां मॅथ्स यूज जाता. आतां प्रत्येक ताळेक इतले मात्र म्हूण आसना. तशें तुगेले डिफरंट खंयचे कंपोजिशन जो केला की तुगेले ओन जाल्यार ताळ? ओन ताळ हांव करनी बट 3 ताळ एरी म्हळ्यार एक ताळ एरी हांव एक बोल केलेलो आसा. बोल केला तें आमकां वाजून दाखयत की? दाखयत. भारी छंद वाजिला धनश्री. आतां तूं वाजिल आशिल्लें आमकां तोंडान ताजे बोल सांगत की बिकॉज ते तुगेलें ओन कंपोजिशन आमकां सगळ्यां सांगून दाखयत की? येस. दगतिट्ट दगतिट्ट तगतिट्ट तगतिट्ट कदलिट्ट दगतिट्ट गदिगिन नगतिट्ट कतिट्ट तान ता तिटकत गदिगिन धा 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 तिटकत गदिगिन धा 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 तिटकत गदिगिन धा धा धा. व्हेरी गुड. ये तू कंपोजिशन तू जावन केलेल की अम्मान जो अण्णान हेल्प केली की? ना अम्मान आनी अण्णान आमी विंगड बोल्स अण्णान आनी अम्मान आमकां सांगून दिता. तांतूल कसं एक वर्डिंग्स मीन कसं अंतू शास्त्र आसतना त्या कारण आमी विंगड बोल करचे. विंगड बोल तुमगेले ओन जावन? हय. आतां तूं म्हणलें तुगेले गुरू आनू अम्मा म्हणून तांगेलें नांव सांगेत की तांगेले विशय ಸ್ವಲ್ಪ सांगेत की? हय मेगेल आनू देवदत्त प्रभू म्हणून आनी अम्मा श्रीलता प्रभू म्हणून. सो हांनी पुरे तबलान तूं आशिल्लें मेगेल अम्माला फॅमिलीतून हांव तबलो वाजयता आशिल्लें. मेगेल अम्माला आनू मेगेल अज्जाल भावंड आनी पुरे जने वाजयता आशिल्लें तबलो. सो अम्माल फॅमिली फूल तबलान तूं आशिल्लें. मेगेल अम्मा बेंगलोरान तूं पंडीत गौरंग कोडिकल म्हणून हांगेला शिकिल्ली. सो मागीर मेगेल अम्माल फॅमिलीन पुरे जने तबले वाजयता आशिल्लीं. मेगेल अम्माल आनू मेगेल मामू मेगेल अज्जाल भावंड पुरे जने तबले वाजयता आशिल्लीं. मेगेल अम्मा आतां कॅनरा फूल कॅनरान तूं तबलो शिकयता आनी अण्णाल कसं म्हण मेगेल आन पंडीत ओमकारनाथ गुलवाडी हांगेला शिकिल्लो. थंय मागीर मेगेल आन घरकडें तबला क्लास काडटा विद्याभवनान तूं तबला क्लास काडटा. फूल फॅमिली तबलान तूं आसा न्हू? हय. तूं मुखारसून क्लास काड काय म्हूण आस की? म्हाका ता एक इंट्रस्ट ना क्लास इंट्रस्ट ना. तुगे गोल कसो ना तबला व्हड आर्टिस्ट जावका म्हूण की? हय म्हाका म्हळ्यार रिंपा शिवा तिगेल पळोवन म्हाका एक व्हड आर्टिस्ट जावका म्हूण आशा. तुका अण्णाय आसा म्हणून अण्णाय तबला सांद कोण शिकता आशिल्ली की? हय मेगेल म्हाका आनी मेगेल अण्णाक 6 वर्सां डिफरंस. सो तेदान मेगेल अण्णा सांद दुखून तागेल पळोवन हांव शिकिल्ली म्हळ्यार म्हाका तागेल वाजूत पळोवन हांव वाजोवच्याक स्टार्ट केलें. मेगेल अण्णा श्रीदत्त प्रभू म्हणून तुमी पळोवन आसता पुरो टीव्हीर आनी पुराय तो तबलो एज वेल एज पक्वाज वाजयता. सो ताणें मस्त आर्टिस्टाक साथ दिलेलो आसा साथ संगत केलेलो आसा. मस्त कडेन प्रोग्राम्स दिला म्हणलो तूं फस्ट दितान तुका खंयच्यो भयण जाली की?
म्हाका खंय बी जाय न्ही म्हळ्यार म्हगेल्या अण्णान म्हाका फस्ट तमास करचें आशिल्लें तूं एक धैर्यार वाजू का अशी बैशानत जा म्हणून तेन्ना हांव धैर्यार फस्ट वाजयलें त्याची आमी विश्व कोंकणी संमेलन आशिल्ली तूं तेन्ना कासरकोड स्टेजार की नाही full family? फूल फॅमिली ಒಟ್ಟು Family वाजयलें ಒಟ್ಟು फस्ट सो कासरकोडच्यान मामान ते केलेला सो तेदान आमी थंय वाजयलेला मणिपालान first तबला सोलो तेदान म्हाका भंय जाय न्ही अशें जायना अशें ना मागीर तबला चर्मान करचें म्हणटाची न्हू हय त्या कशी तबला भितर खंयची चर्म उरता तें आमकां सांगेत की तबलान तूं चर्माच म्हळ्यार गोट आनी बफेलोच चर्म यूज करताच सो तेदान फुडल्या पंडीत उस्ताद अमीर खुसरू हांणी फस्ट पकवाज आशिल्लो तो तबलो जाय न्ही आशिल्ला पकवाज ताणें कट्ट करून तब्बी बोला थंय दुखून त्या तबलो म्हणून ताका नांव आयलें आतां तुगेले ज्युनियर एग्जाम जाल्ले म्हणलो तूं तबलान तूं आतां सिनियर दिवचे आस की वय म्हगेल्या 3 वर्स जे तरी सिनियर दिवचे म्हळ्यार हांव कोरोना पिशी फुडें दिलेलें म्हगेलें ज्युनियर एग्जाम 4 years बॅक सो आतां हांव सिनियर 10th एग्जाम म्हणून वेट करता प्रॅक्टीस आनी करून रेडी करून वय पोर्शन आनी जाता आसा सो सिनियर म्हळ्यार तितले सुलभ न्ही ते ज्युनियर पूण थोडे सुलभ आशिल्ले सिनियर थोडे टफ आसा सो हांव ते आतां प्रयत्न करता आसा म्हळ्यार फस्ट PU वतना हांव एक एग्जाम सिनियर दिवया म्हणून ताका कसं नाही टाइम गॅप आस की ज्युनियर दिवन इतली वर्स नंतर वय सिनियर वय 4 years नंतर आमी सिनियर एग्जाम दिवका म्हणटा 4 years ताच्या पुढे दिवचे ना ना तशें कांय ना बट आमकां सिनियर म्हळ्यार टफस्ट देखून आमी सम प्रॅक्टीस करून ताचें शास्त्र शिकतना 4 वर्स लागता तशें मागीर ताचे नंतर विद्वत वय ताजे नंतर विद्वत बट विद्वत हे शिकचे मस्त कष्ट आसा कष्ट वय म्हगेलो अण्णात करतास विद्वताचे सो ताणें शिकचे कष्ट पळयतना दिसता ते मस्त कष्ट आसा तू पकवाज शिकना की तू पकवाजा इंट्रस्ट पक्वाज आमी गेला आनम दोगांय वाजिताची वय आनम दोगांय वाजिताची म्हगेलो अण्णा आतां तुमी पळोवन आसता पुरो तो वाजिता सो तागेले पळोवन तागेले शिकू का पक्वाज वाजोवचे आतां तबलाक आनी पकवाजाक डिफरन्स कसा म्हण सांगेत की वय म्हगेला आनू म्हळ्यार पकवाज कशें वाजता तशें म्हळ्यार म्हगेलो आनू पंडीत मारुती कोर्डीकर हांगेला शिकिलो पकवाज आनी तबलो सो तांगेले थ्रू म्हगेल्या अण्णाक पकवाज आनी तबलो वाजोवचा याद जाला मागीर पकवाज आनी तबल्याक डिफरन्स कसो म्हळ्यार पकवाज आमी खुला बाज वाजोवचे तबल्यार आमी फिंगर्स या उपयोग करून वाजोवपाचे खुला बाज म्हळ्यार ओपन वाजोवचे आमी फिंगर्स आनी वाजिनांची फिंगरींग ना ताका म्हळ्यार आमी ओपन वाजोवचे ओपन आतां आमकां तुगेलें इश्ट जावन आशिल्लें खंयचे कंपोजिशन वाजून दाखयत हय हांव कायदा वाजयता फस्ट मागीर रेला म्हळ्यार कसो म्हळ्यार ट्रेन खंयचे स्पिडार कशी स्पीड वता पळय सावंड ताची तशीच आमी तबलार रेला म्हणून वाजयताची सो तुमकां ते वाजोवंक
तबला ताळ सोण तू विंगड खंयचे हॉबीज आस की तुका हांव भजन म्हणटा. भजन म्हणता व्हेरी गुड ए आमकां एक भजन सांगून दाखयत की हां सांग. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. निराकार तू निर्गुण ईश्वर, निराकार तू निर्गुण ईश्वर, कसा प्रकटला असा विठेवर, कसा प्रकटला असा विठेवर, उभे ठेविले आत कटीवर, पुतळा चैतन्याचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. भजन आहे भारी लायक सांगता तू ऑलराऊंडर आमगे धनश्री. तशी तू आतां कॉम्पिटिशन्स आनी चमकला की तबला तबला एकंपनीमेंटाक प्रतिभा कारंजी आमगेल्या स्कुलान तू स्कुला दुखून वता आशिल्लें आमी, सो तेदन हांव तबला एकंपनीमेंटाक चमकलें. सोलो कॉम्पिटिशन्स चमकला ना सोलो कॉम्पिटिशन्स वचें आसता कितें सोलो कॉम्पिटिशन्स आसता मस्त आसता. म्हळ्यार कॅनरा स्कुलांत आनी पळय मस्त वताच आमी गेले अम्मान तांकां ट्रेनींग दिवचें ट्रेनिंग सोलो वाजोवच्याक, तेदन तांणी वताय कॉम्पिटिशन. तू येदोलता रे खंयच्या आर्टिस्टा तांगेलो पुराय तबला कंपनीमेंट केला फस्ट हांव तुका म्हणला हांव तबला हांव फस्ट वाजिना आशिल्लें, मागीर हांव सिरियसली प्रॅक्टीस करूं सुरू केलेलें. सो मंजिराक फस्ट एकंपनीमेंट केलेलें पंडीत जयतीर्थ मेवुंडी, पद्मश्री पंडीत वेंकटेश कुमार हंगेलोट पळय हांव ताळा एकंपनीमेंट केलेलें. सो नायक मामान म्हाका तो ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला हांव नायक मामा मस्त थँक्स सांगता. मागीर हांव तबला एकंपनीमेंट सुब्रमण्य देवस्थानान तू पंडीत जयतीर्थ मेवुंडी केला. आनी तुमी आयकून आसच्या पुरो विदुशी मंजुषा पाटील राजांगण आमगेल्या देवस्थानान तू म्हाका प्रोग्राम जाल्यार वरारी राजांगणान तिगेला आशिल्ला अभंग, सो तेदन हांव तिका एकंपनीमेंट केला मंजिरार. विलंबीत वाजीत की तू ना विलंबीत हांव आतां शिकतास म्हळ्यार त्या सिनियराच पोर्शन दाखोवन दिला. म्हाका ह्या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक यूथ ऑफ GSB तांकां मस्त धन्यवाद सांगता. आनी पुरे चेडवांनी तांणी पुरे ह्या प्रोग्राम्स करतासाची ताजी तुमी बेनिफीट काण घेवका म्हणून हांव पुरे चेडवांगे लागीं विनंती करता. तशीच तुमगेल घर कडेन यंग आर्टिस्ट कोणे आसल्यार यूथ ऑफ GSB तांणी हांगा अवकाश कोन्न दिताची. तुम्ही तांगेले मेल ID youthofgsb@gmail.com हांतू कॉन्टॅक्ट करूं येता. आज आमगेलो आशिल्लेची धन्यश्री प्रभू हांणी नेक्स्ट एपिसोडांत आमी आनीक आर्टिस्ट हांकां घेवन येताची. ते दोलताय धन्यवाद.